बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाळ भयणी भावांनो, आमच्या जावन एकल्याच्या जिवितान कसले ना कसले कुड्डेपण आसा. आमी कसल्या ना कसल्या काळोखान जियेता. वच आनी तोळयेंदू हो विशय घेवन आयचो सेवादोर आमच्या जावन एकल्याच्या जिवितान आसलोल्या कुड्डेपणाचेर नियाळ करूंक आनी जेजूचो उजवाड घेवन आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस करून आमचें जिवीत उजवाडान जिवंक आमकां आव्हान दिता. हें आव्हान स्विकारूंक आमकां आयतें मन आनी काळीज, देवाचें बळ आनी कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागतना आयज आमचे विरगोजेन मोटोर गाडयांचेर आशिर्वाद उदेशी मोटोर गाडी चलयतल्यांचेर, मनाचेर, रस्त्याचेर, ट्राफीक सांबाळटाऱ्याचेर देवाची उपोट कृपा मागुया. भावा भयणीनो, देवाची खुशी आमी ताच्या उजवाडान चलूंक आनी जेजू कोण, जेजू उजवाड हे संवसाराचो. ह्या संवसारान कितलो खाडूक, खाडूक भ्रश्टाचाराचो, खाडूक दुबावाचो, खाडूक दुसऱ्याक खाला उडोवपाचो, खाडूक एके भाशेन दुसऱ्याचेर विंगास घेवपाचो, क्रोध करपाचो, दुस्मनकायेन जियोवपाचो, खाडूक आमच्या अंतस्कनाचो. बोबडीन असल्या खाडोखान जियेत आसतना जेजू सगळें कुड्डेपण काडूंक आयला आनी तो उजवाड म्हूण दाखयता. ताच्या उजवाडान चलूंक आमी केरीत भशेन आमच्या पातकांचो उगडास करून आमी पातकाच्या काळोखान जियेता अशें मनान घेवन खरेपणी आमी देवाच्या उजवाडान जिवंक ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करून बोगसणे मागून बाराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पळयदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चालून सांगता. मोलांची तोडा उचारून वायट दारूक बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांची पावो. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, Krista काकूत को, Krista काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. मागुया. तुमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरात. आयज एके खेरीत भशेन ह्या मिसांत किरोना नोरोना आपलो वाडदीस संभ्रमता, तशींच आमची सेंट विन्सेंट द पॉल हे संस्थेचे वांगडी आपल्या आस्काऱ्या बागेन झुजेची जरी परब फाल्यां कोत्ता, आयज दीस करो, पूण प्राचीत काळान आमी आयताराची करिना. पूण तांच्या इंतेसांव मनान धरून तांचो बरो वावर ह्या गांवांत ती कोत्तात पळय तो देवाक भेटोवया आनी सगळे वांगड्या पासत आनी बेनिफिशरी आसात तांचेय पासत आमी मागुया. तशेंच आयज आमचे फाब्रिका द इग्रेजा द नावेली हाची संस्था वा हाची गव्हर्निंग कावन्सील कमिटी खेरीत भशेन बिस्प साहेबान नेमियारल्या ती आयज एके भशेन देवा मुखार आपली भास दिता आनी तांचे पासत जावं प्रेजिडेंट पादिगार हांव कसो, ट्रेजरर नाझारेथ फारेलो, एटर्नी फिलोमेना रॉड्रिगीस
मेंबर्स शांती दिसा आनी रोजारियो कारवालो हांकां बरें मन काडीस हो इगोजेचो वावर करूंक तांकां बरी भलायकी काळजा मनांचो उसवाड आनी जो आदले कमिटीनी बरो वावर केला तांचेय पासत आमी देवाक दिनवासया. जी कोण आमच्या गांवांत कोण भुरगीं आसात जीं उलयनात दिसती पडना कुड्डी आसात आयकूंक येना तसल्या भुरग्यां पासत आमी संत मागुया. कोणाक कडेन आस्माचें आसा कोण डायलिसीस करता कोणाक कडेन थायरॉयडाचें आसा कोणाक कडेन कॅन्सराचें आसा आनी हर साबार दुसऱ्यांक दुयेंसांक सांपडल्यान तांचो उगडास करुया. तांचे पासत मागया जायत्यांनी आपलें जिवीत बदलूंक मागया. एक्सिडेंटाक सांपडून ह्या आमच्या गांवांत जायतो लोक मरून गेला अदी करून बेलें जंक्शनाचेर तर तांकां सगल्यांक खेरीत भाशेन सर्गराज मागुया. देवा पातकांच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्या आनी तुज्या दिव्या जिविताच्या उजवाडाक आमकां व्हरच्या. तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उजवाड कसो पाठयलोय ताचे उमळीक रोगतान आमची पातकां धुवन काड आनी ताच्या अजापवंत पुनर्जिवंतपणान आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडाक पावय म्हण मागता. आमचे सुम्या तुज्या पुताचे क्रिस्ता उर्बिंत कर देव पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान साम्युएलाक म्हणलें, तुज्या आयदोणांत तेल भर आनी वाटेक लाग. बेतलेहेमाच्या जेसे सोर्शी हांव तुका धाडटा कित्याक ताच्या पुता मदलो हांवें म्हाका एक राजा विचून काडला. तोय पावतोच साम्युएलान एलिबाक पळयलो तेन्ना ताणें आपल्या मनांत चिंतलें, होच जावंक जाय तो सर्वेस्परान विचून काडलोलो. ताच्या मुखार उबो आसा तो. पूण सर्वेस्परान साम्युएलाक म्हणलें, तो सुंदर वो व्हडलो म्हूण पळोवं नाका कित्याक हांवें ताका सोदला. मनशाच्या नदरेन देव पळयना. मनीस बायलो आकार पळयतात पूण सर्वेस्पर काळजाचो ताव घेता. जेसेन साम्युएलाक आपले सातूय पूत दाखयले पूण साम्युएलान जेसेक म्हणलें, हांकां सर्वेस्परान विचून काडूंक नात. तेन्ना ताणें जेसे लागीं विचारलें, तुका इतलेच पूत आसात? ताणें जबाब दिलो, आनीक एकलो आसा म्हाका, सगळ्या वन ल्हान. तो शेळयांक राखूंक गेला. साम्युएलान तेन्ना जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड. तो येसोर आमी जेवंक बसचें न्हय. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो सोबीत दोळ्यांचो सुंदर रुपाचो भुरगो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये ताका माग, होच तो हांवें विचून काडलोलो. तेन्ना साम्युएलान आपल्या तेलाचें आयदन घेतलें आनी ताच्या भावाच्या दोळ्या मुखार दाविदाक मागलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सगळीं म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवणां, तूंय म्हाका विसो तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तूंय म्हज्या ओतम्याक जीव व्हरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखान कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार असलेंच वाट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सोयत, गोठाय दी म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला.
अजाप जावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण माग वाडटाय दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय बळेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजे देंवतली देवदाना तुजी मोगाची जबाब परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें नासलो सासनाचे बिराड म्हाक गावलें ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें जबाब परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें नासलो बागेवून पावलून एफएसकाराक बोलयले चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो एका काळार तुमी काळुकांत आसल्यात पूण आतां सोम्याच्या एकवटान तुमी उजवाडांत आसात तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियेयात खरेंच उजवाडाचें फळ सगळ्या बरेपणान प्रमाणीकपणान आनी स्वतान दिश्टी पडटा सोम्याक कितें मानता तें ओळखून घेयात आनी काळुकाची ओळखी कर्तुबां करतल्या कडेन सोंबोवन दवरूं नाकात परतें तांचें पातक तांकां दाखोवन दियात हीं गुपीत कामां करतात तांची खबर पोरयान करूंक लॉस दिसता पूण कितेंय उजवाडाक हाडल्यार तें कितें तें सारकें कळोन येता आनी कसली वस्त उजवाडाक हाडटकूच ती आपुणूच उजवाड जाता देखून अशें म्हणलेलें आसा न्हिदलाय तो जागो जा मेल्ल्यांतलो उठून ये आनी क्रिस्ता जेजूक तुजेर परजळून दी देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळुकान चलचो ना सर्वेस्वर तुमचे सव्य आसूं सव्य आसूं जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या आपले वाटेन वेताना जेजून एका जोल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनी ताणें जमनीर लुथी उडयली लुथयेन माथी खालोयली आनी खालोयिल्ली माथी कुड्ड्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताका म्हळें वच आनी सिलोमाच्या तोडेन दू कुड्ड्यान वचून धुले आनी ताका नदर आयली आनी मागीर तो पुरूत आयलो ताच्या शेजार सामाऱ्यांशी आनी जाणें ताका आदीं भीक मागतना पळयल्लो ती म्हणूंक लागली भीक मागूंक बसतालो तो हो न्हय कोण कोण म्हणटाली होच तो दुसरी म्हणटाली जावं नजो पूण तो आचे भाशेन दिसता ताणें म्हळें हांवूच तो आनी कुड्डो आसलेल्यांक ताणें फारीजे भाशेन हाडलो आनी जेजून माथी लावन ताचे दोळे उगडले तो दीस सोनवार आसलो ताका नदर कशी गायली गाय म्हूण फारीजेवांनी नव्यान विचारलें आनी ताणें तांकां म्हळें ताणें म्हाका खालोयिल्ली माती म्हज्या दोळ्यांक काडली हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा फारीजेवांतल्या कांय जाणांनी म्हळें हो मनीस देवाचो न्हय तो सोनवार पाळिना पूण दुसऱ्यांनी म्हळें पातकी मनीस असल्यो कोणाक कशें करूंक शकत आनी तांचे मदें वेगवेगळीं मतां जालीं देखून आनीक पावट कुड्ड्या मनशाक ताणें म्हळें तुजे दोळे उगडल्यात ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय आनी ताणें सांगलें तो प्रवादी ताणें ताका प्रतिपाड केलो तूं निबेल पातकाम जल्मलोय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय आनी ताणें ताका भायर घालो आनी ताणें ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडलें आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें तूं मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरताय आनी ताणें परतून जबाब दिलो सायबा हांवें ताचेर विस्वास दिवंक तो कोण तो म्हाका सांग आनी जेजून म्हळें तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो ताणें म्हळें सायबा हांव विस्वास दवरतां आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आनी तुका क्रिस्त बाबडीनो हो देखावो पळोवया
भाऊ भयणो, जें कितें पवित्र पुस्तकांत आयकलां हें हांगा दाखयलां कित्या बसत कित्याक आमकां देवान इंद्रियाज दिल्ली आसा, सेन्सीस दिल्ली आसा. आमकां देवान सायट पळोवंक आमच्यांनी जाता, सेन्स ऑफ सायट. आमकां देवान सेन्स ऑफ स्मेल, वास येवपाक. आमकां देवान सेन्स ऑफ टेस्ट. आमकां देवान सेन्स टू हियर. 5 इंद्रियां दिल्ली आसा. आनी ह्या इंद्रियां उदेशी आमी जाणां. तुमी जाणात तुमचे हातूंत कितें जेयताय तें काटूक वो तीख वो तुका गोड तें कांयच सोजमना. कित्याक जायतीं आसात जांकां काटूक वो तें कांय जावना बिकॉज दे लॉस्ट द सेन्स ऑफ टेस्ट. वास तो बरो पड मोड वो घाण ती कांय वास येना. वास येना जाल्यार तुका तें कांय सोजमना. आनी ते पासत ओ मुताचो वास येता, ओ कित्याचो वास येता, तुका कांयच कळना. सेन्स ऑफ स्मेल. बट इंद्रियां कितलीं गरजेची. आनी ते पासत सेन्स ऑफ सायट. तुमकां हांवें वाचलें हियरींग, तुमी पळयतात आयकूत, एके भाशेन सीइंग ताका म्हणटात आमी विज्युअल लर्निंग. जायते पावटी गरजे पडटा मल्टिपल यूज ऑफ एड्स टू लर्न. आनी हे एके भाशेन दाखयता की आमकां हे इंद्रियाज आसात. पूण आयज जेजू आमकां आनी एक सेन्स दिता आनी तें सेन्स जावन आसा सेन्स ऑफ फेथ. भावार्थाची सेन्स. हो भावार्थाचो सेन्स 5 सेन्स आहात. जेजू आनी एक एड करता भावार्थाचे सेन्स. भावार्थाचें सेन्स आमकां जिवितांत एकदमच गरजेचें जावन आसा. आमकां ही सगळीं भायली म्हजो नदर भितर बरी आसा, पूण भावार्थाची नदर ना जाल्यार, हो भावार्थाचो उजवाड ना जाल्यार आमी कुड्डेपणांतून जियेता. भायली फिजिकल सायट आसून आमकां तर स्पिरिच्युअल सायट ना जिवितांत जाल्यार आमचें जिवितान कित्याकूच उपकार ना. भावा भयणीनो, जायत्यो वस्तू जिवितांत घडटात त्यो सोजमूंक आनी ओळखूंक आमकां भावार्थाचो उजवाड जाय, स्पिरिच्युअल सायट जाय. म्हज्या जिवितांत कित्याक घडटा हें म्हाकाच कित्याक घडटा अशें आमी चिंताव पळयता तेन्ना सेन्स ऑफ सायट जाय. आमी पयल्या आयताराक इल्लेशें रिविजन करुया. भुरगीं एग्जामी करतात, आमी बी रिविजन करुया. पयल्या आयताराक जेजू अरण्यांत गेलो कोरेजमाच्या. दुसऱ्या आयताराक जेजू दोंगरार गेलो. तिसऱ्या आयताराक गेल्ल्या आयताराक जेजू दर्या बांयशी सामारियेतान उस्तरिशी. आनी आयज जेजू एका पुलाशी पूल. आनी फुडल्या आयतारा जेजू लाजाराक फोंड उक्तो करता ती खबर आयकतले. ह्या सगळ्या वस्तूंनी आमकां कितें दिसती पडटा की जेजू बेश्टो मनीस न्हय पूण देव. जुवांचें शुभ वर्तमानांत दुसऱ्या आवेसरान ते 12व्या आवेसरान पर्यंत आमकां जेजू देव म्हण दिसती पडटा. दुसऱ्या आवेसरान वेडिंग एट केना तो देव, देखून मिलागर पडयतात. मागीर आमकां चवथ्या आवेसरान जेजू बाईंच्या कांठार दिसती पडटा. थंयसरूय ती वस्तुरी म्हणटा तूं एक प्रवादी आनी तूं मेसियस. 5व्या आवेसरान जेजू बेथसायदा एका आरकाराक बरो करता. इंटरवेंशन ऑफ जीजस, एनकाउंटरिंग जीजस ब्रिंग्स मिरेकल्स इन लायफ. आनी 6व्या आवेसरान मल्टिप्लिकेशन ऑफ ब्रेड. वेर एवर देर इज जीजस देर आर मिरेकल्स. आयज 9व्या आवेसरान जेजू एका कुड्ड्याक बरो करता. हे कित्याक मातशें इल्लोसो तुमकां बॅकग्रावंड दिता सोजमूक की आमी आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत भायल्या बेश्टेच वस्तूंनी रावल्यार बरें ना. वी हॅव टू ग्रो इन आवर स्पिरिच्युअल जर्नी. ती वस्तुरी शी वेंट फ्रॉम तो मनीस बाईंच्या कांठार, ही तो प्रवादी आनी तो खेरीत भाशेन तो मेसियस. आयज हो कुड्डो इल्लेशें आमी शिकुया. तो आपले वाटेन वेता आसतना जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो जेजू पळयता. म्हणजे जेजू इनिशिएटीव घेता. आनी कित्याक घेता? इतलो बिजी आसतना ही टेक्स टायम टू क्युअर द निडी. पळयात जेजूचें बरेपण. आमी इतले बिजी, हांव बिजी, हांव बिजी, हांव बिजी, हांवूय म्हणटा जायते पावटी हांव बिजी, हांव बिजी बिजी. कितलो बिजी जेजून बिजी. पण जेजस टेक्स टायम टू लिसन टू द इनर वॉइस ऑफ द पीपल. आनी ते बसत त्या कुड्ड्याक बरो करता. कुड्ड्याशी रावता. कित्याक कुड्डो इज हेल्पलेस.
आनी हो जल्मांतान कुड्डो बाबा भयणीनो जायते पावटी आमी आमच्या घरान पासून भुरगें तर कुड्डें जल्मता वो भुरग्याक उलोवंक येना वो भुरग्याक आयकूंक येना माय पाय वो म्हाका देखून जायते फादर म्हजें नात उलयना म्हजो मागान देवा कडेन ताका दिसती पडना सारकें मागान देवा कडेन अशें म्हणटात कित्याक आमकां सगळीं आमचीं भुरगीं सारकीं आसूंक जाय तांचें सारकें तें आनी त्या पासत आयज जेजू त्या कुड्ड्याचें बरेंपण दिता ताका नवी नदर दिता त्या कुड्ड्याक भाऊ भयणो जायते फावटी आमी कितें तुगे चेड कुड्डो न्हू आवय नातू न्हू आवय बोंग न्हू तुमचें न्हू आयको येना कितें तुगे नातराक केदो आसा न्हू जाल केदो आसा न्हू instead of sympathizing आमी त्या फारिज्या भाशेन we are philosophizing this is the world of philosophy today but Jesus is telling us to sympathize to empathize not just sympathize but to empathize मनशाच्या भितर the inner longings मनशाच्या भितर inner longings कितें आहा दुख कितें तें तोच जाणा जायते फावटी we fail to understand the depth of inner pain in people's life आमी घडे स्ट्रिक म्हणटा आनी कितें म्हणटा आनी घडे जायते फावटी forget the beauty of life to listen to the inner life आनी तें दूख कितें तो जेजूच सजमलो आनी तेच पासत जेजून त्या कुड्डेपणांतलो काडलो आनी ताका नदर दिली आतां मातशें फुडें या जेजून जबाब दिलो आनी त्या शिस म्हणटात गुरुजी कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जालो पळयात हेय फिलॉसॉफर व्हडले जेजूचे शिस ताणें म्हणूं येतालें बोंग आमकां तरी दिसती पडटा ताका बाबड्याक दिसती पडना आमी ताका कितें आदार करुया अशें म्हणचे सुवातेर कोणाच्या पातकाक लागून तो कित्याक तांचोय म्हण गुन्यांव जुदेवांचे चाली प्रमाणे ते चिंताले दुयेंसा मदें आनी हास्ती मदें सैरीगत आसा म्हण देर इज कनेक्शन आनी जितलो तूं दुयेंत कित्याक तुका खास देवाची अशें चिंताले पूण जेजू कांय बरो जबाब दिता पळय तो जेजून जबाब ह्या मनशान वो ताच्या आवय बापायन पातक केलें म्हण नॉट बिकॉज ऑफ हीज पर्सनल सीन ओ आवय बापायन पातक केलें म्हण न्हय पूण देवाची कर्तृत्वान ताची उद्देशी पोरगोड जावची म्हणून असो जल्मलो पळयात काय बरो इंटेलिजंट जबाब देवाची कर्तृत्वां बाबा भयणीनो जायते फावटी आमी म्हणटा हें कोणा लागून ते माय भुरगीं करतात माय पाय करता पाप भुरगीं दितात जाप म्हणटात आज तो समज जेजू काडून उडयता आनी एक दुसरोच समज आमकां येता लायफ इज हाव यू लूक एट इट आनी एके भाशेन जेजू इज टिचींग अस हाव टू लूक एट लायफ पॉजिटिवली माय पाय तूं म्हणटा समजया आवय तांकां आमी खोश दूख येता आमी खास भोगताय अशें म्हणपाक सुवाते हे भाशेन चिंतपाक सुवाते जेजू आमकां सांगूंक सोदता की तुका दुयेंस आयला पिडा आयल्या गरीबसाण आयल्या तातूंतल्यान देवाची महिमा परगट जावंक जाय आनी हें तूं असलें म्हणा म्हाका दुयेंस आसा आनी म्हाका कितें पिडास आसा तेन्ना हांव म्हणटा सायबा हे तुवें खूश त्रास म्हाका दिल्यात आमचे उद्देशी म्हाजें तुजें व्हडपण तुजी महिमा परगट जावं दी हें तर आमचें मन आमच्या दुयेंसा समजुया म्हाका कॅन्सर जाला आनी म्हज्या कॅन्सरान म्हणटा सायबा हे म्हज्या कॅन्सराच्या दुयेंसांतल्यान तुजी महिमा परगट जावं दी लेट युअर पावर बी सीन इन मी एंड थ्रू मी एंड विथ मी म्हणटच भाऊ भयणीनो आमचें दुयेंस पिडा खोश त्रास दूख तुजें हे नदरेन पडे एक खास म्हण सजमो नाका कोणागे पातका लागून आमी कितें भोगताय मग आमी जाणाय अशें म्हणाका हे म्हजें हांव कितें भोगीत तेजे उद्देशी हांव घडये कोणाचें म्हाका हांव घडये सोंशितां जायते घरान म्हज्या शेजाऱ्यांक उद्देशी शेजारी सोतायतात सारकीं सोतकांयच करूंक दिनात कुकणांक गोरवांक भुरग्यांक सगल्यांक मारून उडयली पूण हांव म्हणटा कितें मारून उडयली खरी पूण देवा आंतूंतल्यान तुजी महिमा पर जोडून दी आंतूंतल्यान म्हज्या शेजान म्हाका सोतायता गाडी मारता सारकी सोतान सायबा ते गाडी मारता तुजी महिमा परगट जावं दी असलें आमचें मन जावं दी आनी असलें मन करून एके भाशेन आमच्या भितर नवेपण आनी भितरली जायती पेकवणी दिसती पडटली बाबा भयणीनो आयज हे आयलोसो आमी नियाळ फुडें व्हरया आतां ते मनीस बरो केलो न्हू ते म्हणटात तुका कोणें केलो कसो जालो आनी ते फारिजे ऑपोजिशन जालें आतां ते ताका सोदूंक तो म्हणटा म्हाका बरो केलो तो हांव कोण तो नको पूण हांव बरो जालो आनी ते म्हणटा तूंच रे तो ओ दुसरो तो हे भाशेन जायते उलयतात फारिजेव आनी शेकी ताच्या आवय बापायक विचारुया म्हणटा आनी ताच्या आवय बापूय म्हण कसली पळय तुमचो पूत तो कुड्डो जल्मल्लो म्हूण तुमी सांगतात तो आतां कसो पळयता तर ताच्या आवय बापायन जाप दिली हो आमचो पूत आनी तो कुड्डो जल्मल्लो
म्हूण आमी जाणाव, पूण तो आतां कसो पळयता ते आमी नकळो, आनी कोणें ताचे दोळे उगडले ते आमी नकळो. ही जाणां आसली, पूण तरी आसतना त्या फारिजेवांक भियेली आनी म्हणूंक लागली तो आमी नकळो रे सायबा. पळयात आमचें जिवीत जायते पावटी तशें जाता. असलें कुड्डेपण आमचें आमी जाणा जावन नकळो आसल्या भाशेन करता. जायते जाणा म्हाका खबरूच ना, हांव नकळो जालें, तूं सुटलो. भाऊ म्हणलो ही आमची जिविताची चाल. ही हांवूय बाबा म्हज्या पुताक ताणें बरो केला अशें म्हणचे सुवाते. पूण तो भुरगो पळय, तो मनीस ओय म्हणटा म्हाका ताणें बरो केला, हांव कुड्डो आसलो म्हाका दिसता पडटा. ही वॉज स्ट्रॉंग इन हीज फेथ. He was conviction of truth. When you have the conviction of truth, you are not afraid of anybody. You have to have the conviction of truth. How much people may talk about you, doesn't matter. तुजेर कोण कितलें उलय, कितलेंय सांग, तूं भिवचो ना. कित्याक? You have the conviction of truth. आनी पयले वाचपान आमकां मेळटा, देव मनशाचें खाडीस पळयता, तोंड पडोवन देखून साम्यालाक धाडलो. दाविदाक काडून पयले ताचे बापायन, दाविदाच्या बापायन दुसऱ्या भावांक दाखयले, हातूंतल्या कोणाकूय कर बाबा. ताणें म्हणलें ना, हे सगळें फेल. आपय आनी कोण आहा, आपय ताका. शेतान गेला तो, आपय ताका. आनी ताका केलो. देव मनशाचें खाडीस पळयता. देव मनशाचें तूं कितलो बरो दिसता, सुंदर दिसता, भायलें रूप पळयना. आनी ते पासत बाबा भयणीनो, हें एकदम गरजेचें आमचें हें कुड्डेपण आमी काडची गरज आसा. आनी हे कुड्डेपणांतले आमी स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस आनी जायते फावटी हे कुड्डेपणांची आमकां सूय जाता. मोरल ब्लायंडनेस सगळे कोताय, सगळे चोताय, सगळे 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 हे पातक कोताय. आतां मोबायल आमच्या भुरग्यां लागीं सदांच आसा. आनी मोबायल आतां भुरग्यांनी एक स्टायल दवरल्या की मोबायलाचेर नोट्स येता, मोबायलाचेर सगळे शिकोंक जाय, मोबायल जाय. आनी मोबायलाचेर सगळीं म्हणना, पूण कांय भुरगीं बुरशीं पोजणी पुडचें ओदीक करून ओदीक वाडलेलीं धाडटात. आनी हें कुड्डेपण बरेपणाचें न्ही. म्हणटच बाबडीनो ती म्हणटात पळयात आमकां खबर ना. आनी मागीर ते फुडें वेतात आनी ताका अशें क्वेश्चन करीत रावतात. आनी ते म्हणटात आतां तुमी हें कानार घेनात, आनीक एक पावट कित्याक तुमी आयकूंक सोदतात, तुमी ताचे शीस बी सांगूंक सोदतात. तो तांकां हे भाशेन म्हणटा. आनी आर्ग्युमेंट जाल्या उपरांत ते म्हणटात हो मनीस देवाचोनूय आसलो जाल्यार ताच्यान कितेंच करूंक जावचें नासलें. ताणें ताका प्रतिपाद केलो, तुमी निबेल पातकान जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय. पळयात जेन्ना आमी जायते पावटी कोत्ता, हांवूय कोत्ता, तुंय कोत्ता, आर्ग्युमेंट फेल जाता न्हू. जो कोण दुसरो सांगता तो आर्ग्युमेंट हांव जाणा हांव फेल वयता म्हूण हांव मागीर कितें कोत्ता, वी ब्रिंग द अय तूं केसो हांव जाणा, तुगे सगळें हांव जाणा. तूं 1948 कितें कोत्ता तो, अरे 1948 2003 हांव पावलो. वी ब्रिंग अबाउट द past of others, background. Oh, तूं कोणागे तो जाणा, oh, तूं कितें कोता तो जाणा. वी ब्रिंग अबाउट द बॅकग्रावंड ऑफ अदर्स. हें ताणें फारिजेवांनी केलें आनी ताका धाडायलो. आनी तो जेजूशी गेलो आनी जेजून ताका विचारलें मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरताय. आनी ताणें असो जबाब दिलो, सायबा हांवें तुजेर ताचेर विस्वास दिवंक तो कोण, तो म्हाका सांग. जेजून म्हळें तुवें म्हाका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो. आनी ताणें म्हळें सायबा हांव तुजेर विस्वास दवरतां. जेजू उजवाड जिविताचो. आनी जो कोण जेजूच्या उजवाडान जियेता ताचें सगळें बरेपण दिसती पडटा. दुसरें वाचप आमकां किरीत भाशेन तें सांगून दिता की काळोखाची वळखी कर्तुबां करतेल्यां कडेन संबंद दवरूं नाकात. परतेंच जाल्यार जें कितें उजवाडाचें फळ सगल्यांक, खरेंच उजवाडाचें फळ सगळ्या बरेपणाचें. द फ्रूट ऑफ बीइंग इन द लायट इज ऑल ऑफ गुडनेस. ऑफ गुडनेस. तर भावा भयणीनो तो मनीस जेजूक नमस्कार करता, जेजू म्हूण वळखता. आमच्या जिवितांत जेजू कोण, जेजू देव इज गॉड. आनी ह्या आमी हांगा पावूंक जाय. पयले तो जेजू इज अ हिलर, मागीर जेजू प्रवादी, आनी मागीर जेजू खेरीत भाशेन देव म्हूण वळखता आनी ताका नमस्कार करता. तर भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत हें सोत ओळखून घेवची गरज. आमी वी हॅव टू ग्रो इन आवर स्पिरिच्युअल लायफ. आमी स्पिरिच्युअलिटी आमच्या जिवितान ओत्मिकदान आमी हें आश्वासन आमकां मेळोंक जाय. म्हज्या जिवितान मागीर बरें जावं ना जावं हांव जेजू देव म्हण मानून घेतलो. नाजाल्यार वी टेक जीजस विथ अ पिजन होल म्हणटा, पिजन होल स्पिरिच्युअलिटी. म्हणजे आय एम तें पिजनांक दवरतात ते भाशेन आय एम कंट्रुसींग माय ओन गॉड. म्हज्या मना प्रमाणे हांव देवाक रेडी कोत्ता. तशें जावं जाय. जीजस इज गॉड इरिस्पेक्टीव ऑफ माय थिंकींग.
तर बाबडीनो हें आमकां घडोवन आनी खरेपणी ह्या जेजूचेर आमी सतमान यू विल फील मिरेकल्स wherever there is encounter with Jesus there are always miracles. See the wedding of Cana, see the multiplication of the bread, हें कोत्ता हांव मल्टिप्लिकेशन जाता सामारिया wherever there is Jesus there are miracles. बाबडीनो आतां कितें भशेन आमी ही नवी समिती जी पळय बिस्म साहेबान वेंचून काडल्या ती आपली भास दितल्या आनी मागीर आमी बाराबर सतमान थांबतल्या तांचे बसत ह्या वेळार आमी किरीत भशेन मागतल्या. बिस्म साहेबाच्या नेमा प्रमाणे ही नवी समिती जी पळय वेंचून काडल्या जावं नाजरत फालेरो, फिलोमेना रॉड्रिगीस, शांती डिसा आनी रुसारियो कार्वालो आनी आल्तारा फुडें येवचे. प्रितीच्या भाव भयणीनो फुडें 3 वर्सांक आमच्या फाब्रिकाचो कारभार चलोवंक बिस्म नवे समितीच्या वांगडी नेमतात तांकां वेंचून काडल्यात तो वावर न्हयच आपले एक मोतीन आनी हुशारकायेन करूंक बगोर मोगान आनी प्रमाणीकपणान आनी उदार काळजान हो वावर वोडविकायेची कोणानूय बगोर खालते चाकरेची जबाबदारी आनी बिस्म साहेब खात्री आसा ती आपले वागणुकेंतल्यान देखीवंत क्रिस्तांव कशे गोवायकी दितल्या म्हण आपल्या हातान घेवंक वेतात तो वावर ताणें बरे भशेन पाडूंक आनी आमचोय सहकार तांकां दिवया. आतां हांव पादिगार बिस्माच्या नांवान हो वावर तांच्या हातान घालता तांणी तो देवाच्या मोगान आनी पवित्र सभेच्या आनी आमच्या फिरगोजेच्या बऱ्याक करूंक आनी आमी सगलीं तांचे पासत कोतकोत्यान ह्या वेळार आमी किरीत भशेन मागुया. Fábrica da Igreja de Navelim e फिरगोजीचे बाटां बेसांचो आनी दुडवांचो कारभार चलोवच्याक बिस्म साहेबान तुमकां नेमल्यान म्हूण हांव चड खुशाल. हो वावर तुमी व्हडे फिकेरीन प्रमाणीकपणान आनी इगोर्ज मातेच्या कायद्या प्रमाणे चलोवचो. तर आतां सांगात पवित्र सभेच्या कायद्या आनी फाब्रिकाच्या कायद्यांनी प्रमाणे तुमची जबाबदारी पाळटल्याक तुमी भास दितात. पवित्र सभेच्या वडिलांनी म्हळ्यार बिस्म साहेबान आनी तांच्या नांवान हो वावर चलयतल्यांनी दिल्ल्या कायद्या प्रमाणे हो तुमचो वावर तुमी करतल्यात म्हण भास दितात. तुमचे आदीन केल्ल्या इगोर्जेच्या बाटां बेसांचो आनी पयशांचो तशेंच इगोर्जेच्या मोलादीक वस्तूंचो कारभार आनी परामर्श प्रमाणीकपणान आनी व्हडे फिकेरीन चलयतल्या म्हण तुमी भास दितात. आतां जण एकलो आपली भास देवा मुखार आनी तुमचे मुखार देवाचे पुरचे मुखार एक एकलो आपली खाशा भास दितलो. नाजरत फालेरो ट्रेजरर. हांव नाजरत फालेरो फाब्रिका दे इग्रेजा दे नावेली समितीचो वांगडी कसो बिस्म साहेबान केल्ली म्हजी नेमणूक खालतीकायेन मानून घेता आनी जो वावर म्हाका दिला तो इगोज मातेच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवाच्या बोळान जबाबदारेन पाळटलो म्हूण भास दिता. तशेंच हो सगलो वावर करतना हांव गुपीतपण सांबाळटलो म्हूण भास दिता. फिलोमेना रॉड्रिगीस एटर्नी. हांव फिलोमेना रॉड्रिगीस फाब्रिका दे इग्रोजी दे नावेली हे समितीचे वांगडी कशें बिस्म साहेबांनी केल्ली म्हजी नेमणुकी खालतीकायेन मानून घेतले आनी जो वावर म्हाका दिला तो इग्रोज मातेच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवाच्या बोळान जबाबदारेन पाळटले म्हूण भास दिता. तशेंच हो सगलो वावर करतना हांव गुपीतपण सांबाळटलें म्हूण भास दिता. शांती डिसा मेंबर्स. हांव शांती दिसाक रोझरी फाब्रिका दे इग्रेजा दे नावेलीचो वांगडी कशें बिस्म साहेबान केल्ली म्हजी नेमणूक खालतीकायेन मानून घेता आनी जो वावर म्हाका दिला तो इग्रोज मातेच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवाच्या बोलान जबाबदारेन पाळटली म्हूण भास दिता. तशेंच
हो सगलो वावर करतना हांव गुपीतपण सांबाळटली म्हूण भास दिता. रोजारियो कारवालो मेंबर. हांव रोसारियो कारवालो फाब्रिका दे इग्रेजा दे नावेली समितीचो वांगडी कसो बिस्म साहेबान केल्ली म्हजी नेमणूक खालतीकायेन मानून घेतलो आनी जो वावर म्हाका दिला तो इगोज मातेच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवाच्या बळान जबाबदारेन पाळटलो म्हूण भास दिता. तशेंच हो सगलो वावर करतना गुप्तीपण सांबाळटलो म्हूण भास दिता. मोगाच्या भावा भयणीनो, बिस्म साहेबान तुमच्या हातान घातलो तो वावर तुमी मानून घेतला म्हूण तुमी सोबे मासार हातान सांगून दिला. तुमचे पासत हांव आयज देवाक आर्गां दिता आनी तुमचो वावर उर्बेन आनी उदार काळजान तुमी करूंक तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. ही कमिटी 2025 पासून चलतली म्हण खेरीत भशेन बिस्म साहेबान मार्चाचे सांगून दिला. उबी रावया सगलीं. आनी आमचो विस्वास भावार्थ गोट करून आमकां खरेंच भावार्थाचें सेन्स आसूंक आनी भावार्थाचे नदरेनूच आमचें जिवीत चलोवंक मागतना देवाच्या उजवाडान चलोवंक जेजू उजवाड म्हण घेवन काडूक पयस करूंक आमी बराबर म्हणया. देवा सोर पदवीदार बापा सदां तुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सांबाळलो आमकां मरते सोडलो पोसला ताका कोसुसले ताका कुस्तार जोडलो तो मेलो ताका लेगीत पिलो तो मेल्ले देंवलो तिसऱ्या दिसा मेळ्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला थंय त्यांची वेन मेल्यांची मुसबी करून घेतलो. सोतमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे फुडीचें जिवन पोळ सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमची कांय मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. तेन्ना साम्युएलान आपल्या तालाचें आयदन घेतलें आनी ताच्या बावराचे दोळे मुखार दाविदाक मागलो. देवान मागलोल्या आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ल्हानविकायेन देवाची आनी पोजेची सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मनशाचे नदरेन देव पोलेना. मनीस बायलो आकार पोलेता पूण सर्वेस्पोर काळजाचो ताव घेता. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची आनी पोजेची सेवा चाकरी करूंक देवानूच आपणाक विचून काडला म्हूण वळखूंक घेवंक पोजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. एका काळार तुमी कालोखांत आसल्यात पूण आतां सोम्याच्या एकवटांत तुमी उजवाडांत आसात. तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियेतात. आमच्या जिवितांत आसलोलो सगळे तरेचो कुड्डेपणाचो कालोख आमी पयसावंक उजवाडाची भुरगीं कशीं जियेवंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ताणें जमनीर लुती ओडयली, लुतेंत माती कालयली आनी कालोयल्या मातयेन कुड्ड्याच्या दोळ्यांत काडली आनी ताका म्हणलें, वच आनी सिलोमाच्या तोल्यांत धुय. कुड्ड्यान वचून धुलें आनी ताका नदर आयली. संदांत संस्कारांत आनी पवित्र मिसाचे भेटेंत आत्मीक तयारी करूंक बरे तरेन वांटो घेवंक देवाची पेकोवणी आमकां फावो जावंक बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज आमच्या नावेलीम फिरगोचेंत मोटर गाडयांचेर आशिर्वाद. दर दिसा आमचो प्रवास करतना देवान आमकां सगल्या
वायटा विघ्नांतली निवारूंक आनी सोलोमोन ती आमकां सांबाळूंक म्हूण मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणें होता तुका. बापा, आमच्या सगल्यांच्या नांवान हे भयणीन तुज्या म्हऱ्यान ना मागणी दवरल्यात. हे म्हज्या पोरजेच्या काळजांत आनी मनान जायते विचार, जायती मागणी, जायतें दूख आसा. तें दुखा ह्या वेळार उबारता उदी करून आमच्या गांवांत जी तुजी सरशिलीं पयस गेल्यान, जी तरणाटीं आपल्या आवय बापायचें आयकनान मिसाक येनात, जी भुरगीं ह्या दिसांनी आपले परिक्षेक शिकतात, जी मागणी कुर्सा म्हणून दवरलेली आसात, जी भाव भयणां परदेसान आसात, बोटीर आसात, आनी आमच्याय गांवांत जी कोण बेकार आसात, भुरगे बाळना, तांची दुस्मानकायेन शेजारी शेजारी उलय नासतना जियेतात, तांचें जिवीत तुज्या हातान घालता. आनी तूं स्विकार कर म्हूण आमकां सगल्यांक तुज्या उजवाडान चलोवंक तुजी नदर दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. आमची पातळ धुवून काढ, निर्मळ काळजा सगलीं म्हणया तुका भोगू. देवावानी मनशा मध्ये सदा करू, शांती करू. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. भाऊ भयणो, हे आमचें सगल्यांचें बलिदान बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. पातकान जल्मल्ल्या आमकां ताचे ओमळीक रक्तान निर्मळ कर आनी ताच्या कोश्टा मरणा वरवीं नवे जिणेच्या मार्गार चलूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या उजवाडाच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. बापा, तूं सोर पदवीदार आनी सासनाचो देव, सर्व कडेन आनी सर्व थंय. आमी तुका दिन वासूंक आनी वाकडूंक फोव कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशा कुणाक काळोखांतले भावार्थाच्या उजवाडाक पावच्याक तो आमचे मदें मनीस जावन आयलो. आदामांच्या पातकाक लागून आमी गुलामपणान जल्मल्या, पूण आतां जेजू सवें पवित्र स्नाना वरवीं तुजी आपणायिल्लीं भुरगीं आमी जावच्याक तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय. देखून स्वर्ग आनी संवसार तुज्यान मानांक नवें गीत गायात आनी आमी तुका वंदून सर्गींच्या सगळ्या दलबारां सांगाती निरंतरीन तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय, सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येतात खासय. सर्गी तुका सोय सोय, सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची आनी उजवाडाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरीन जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेस्त घेयात आणि आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सस्नीक खरराचें रगत. पत्कांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारो उतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सान कोणा भोरवी तोवे आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणार आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची खूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगल्यांक ह्या गांवांत आनी जोणेकल्याच्या घरांत आनी समुदायांत एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंयच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास कर. अदी करून रस्त्याचेर एक्सिडेंट जावन कितलो लोक मेला तांचो उगडास करुया. आमच्याच नावेलीं कितलो लोक मरून गेला हालींच्या म्हयन्यांनी वर्सांनी. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पडसोडीत मुखार मोडपडींक फाव कर. आमा समेस्तांची एमेसा बेटेक आजीर आसात तांची. तुज्या लागीं कोतकोत्यान मागतात तांचे. आपले दिसा आयज वाडदीस समरमतात तांचे. एनोमे समितीक फाब्रिकाचे समितीची नाजरेत फालेरो, फिलोमेना रॉड्रिगीस, शांती आनी रोजारियो हांची. तांचे पासत आमी मागलान तांची. बोटीर आसात तांची, परदेसान आसात तांची, एग्जामी करतात त्या भुरग्यांची. तांची आपली मागणी त्या कुर्सामणी घाल्यान तांची. सभा तरेच्या दुयेंसाक सांपडल्यान तांची. पातकाच्या काळोखान जियेंतात तांची. बापा, सगल्यांची दया कर, काकूत कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरे देवाची माई सांगाती बागेन दोनबुतां आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सगल्यांच्या घरांनी आनी शेजाऱ्या मदें संस्काय, शांती, बरेपण, बक्षणी दिवंक कृपा आनी बरी भलायकी सायबातुनी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सगळे तरेच्या बांदपासांतली सुटय आनी सोर ऑक्सिजनांतली मारेकार दुयेंसांतली जिविताची भिरांतींतली आनी आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण हे तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ जोवची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं जेजूच्या नांवान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. जी मनशां हो जेजू देव म्हूण सोत मानतात आनी ज्या मनशांचो एकवट ह्या जेजू सवें जालो ते बार्तोमियासाचो, ते सामारितान ओस्तरेचो, जाकेवाचो, मातेवाचो, त्या कुड्ड्याचो, त्या आर जाल्ल्याचो सगल्यांक सुटका फावो जाली. जेजू तूं देव आनी समी म्हूण आमी मानून घेता आनी आमकां सगल्यांक तुज्या उजवाडान चलून आमच्या जिवितांतलो काडोक काडून उडय. दुयेंसाचो काडोक काडून न्हय, गरीबसाणीचो काडोक काडून न्हय, साबार तरेच्या काडोकाक आमी सांपडल्या. अन्यायीचो काडोक काडून न्हय, भ्रश्टाचाराचो काडोक काडून न्हय. ह्या काडोकांतल्यान तुज्या उजवाडान आमकां हाड आनी तुजी काकूत आनी पेखवणी आमकां दी. ह्या जेजू घेतात तितली सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Asa
समाधान करपी एकलो आसा तुझे शेता जेजू आमचे शेतोरा जेजू तू एकलोच आमचो तू एकलोच आमचो एकलोच आमचो विस्व बरोबर म्हणुया क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें थारोन कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान खडवडाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका घट करात तूं मोरव्याची चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाखाणच्याक आमेन. उबी रावया. सोर्वेस्परा सासणीक उजवाडाच्या देवा ह्या संवसारान जल्मतल्या सोर मनशांचेर तुजो उजवाड तूं फांकयताय तुजे कुरपेच्या पडजोडान आमची काळजां उजवाडाय आनी तुजे मोहिमेक फावो तो आमी तुका मानता तेंच आमच्या मनान घाल आनी खऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक तूं सोमी आनी देव म्हूण मानून घेवंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मातशें बसुया. बाबा भयणीनो आयज सगळे कुशालकायेन बरोवन हांव खेरीत भशेन नवे समितीक नाजरेत फालेरो फिलोमेना रॉड्रिगीस शांत दिसा आनी रोजारियो कार्वालो हांकां शाबासकी दिता. ही कमिटीक हांव येवच्या आदीं ताणें एक टर्म केला आनी ह्याय टर्माक तीच कमिटी बारान नवो वांगडी रोजार कार्वालो कित्याक ती मेंबर आसले ते बेनी संपून गेली तीच दवरल्या कित्याक कांय कारबार ही गरजेचो बरे भशेन चलोवंक आनी कांय जायती बरेपणां ही गरजेन हाडूंक म्हणटच तुमचो सहकार खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आदले कमिटींकूय जायतो बरो वारे नावेलच्या गांवांत जायत गेला जायते पाद्री उद्देशी देवाक आर्गां दिता आनी ही कमिटीचे उद्देशी जायतो जातलो म्हण रावता. तेच बरोबर बाबा भयणीनो तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी नासतना आमच्यान कांयच करूंक जायना. तुमचो सहकार सांगात तर मेळत जाल्यार जायतें करूं येता. म्हजें एकूच मागणें आहा कितेंय काम तुमकां तर कितें दिसता म्हाका पर्सनली येवन सांगचें आनी जाणां जाल्यारूय बरें कित्याक हांव हांगा लिपोवन कांय करूंक सोदिना. सगळें उक्तेपणी आनी सगळें एकावंटेबिलिटी आनी एके भाशेन ओपननेस ट्रान्सपरन्सी आमचे हातून आसा आनी आसतली म्हणटच तुमी सहकार दिवचो आनी तुमचो सहकार जेन्ना आसा आमी जायतें करूं येता. एक आमचे मदें एक व्हडली चूक कशी घडटा म्हणजे आमचोच लोक आमकांच क्रिटिसायज करता दुसऱ्या धर्मांनी पळयात तशें कांय आयकूंक येना आनी ते पासत जायते फावटी घडये आमी हांगासर खूब चुकता म्हणटच हांव रावतां कितेंय आमी घडये चुकत तुमची सजेशन्स आर ऑलवेज वेलकम. देर वील बी डिफरन्स ऑफ ओपिनियन बट ट्राय टू नो द ट्रूथ वॉट इज द ट्रूथ आनी अकॉर्डिंगली लेट्स वर्क टुगेदर देवाचें राज ह्या गांवांत खेरीत भशेन सांबाळूंक म्हणटच आनी एक फावटी हे नवे समितीक देवाच्या आनी सायबीण मांयचे रुजाय सायबिणीचो आदार आनी सौकार तांकां आनी तांचे फामिलीचेर भरपूर हांव मागतां. लग्न जावंक फुडें सरतात ॲश्विन क्लेटो फेर्नांडीस आंकवारपूत आंतोनियो जुआंव फेर्नांडीस आनी प्रेसी फेर्नांडीस रावता कानांगेणी. लग्न जाता आलिका कॉन्सी कार्दोजो आंकवारदो आंतोनियो कार्दोजो आनी बेनी सेविलार लेयतां रावता कॉल्मरोड नावेली. निखिल कॉस्तांत जॉर्ज आल्वारीस आंकवारपूत पास्कुआल लुकास जॉर्ज आल्वारीस आनी लिबरेता कार्मेलिना वियागास रावता वास्को. लग्न जाता जॉयस वालेस्का मोरायस आंकवारदो वालेंत मोरायस आनी मारिया जानेटा आन्सोसियाव दो रेईस फॉल्कांव मोरायस रावता कॉल्मरोड नावेली. ह्या भावना बसत आमी किरीत भशेन देवाक आर्गां दिवया. बाबा भयणीनो आयज मिसाचो समारंभ केल्ल्यांक आनी वादार केल्ल्यांक भावनांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायतीं तरणाटीं आतां हॉस्पिटलींनी आसात थंय भाशेन फुडें येवचीं म्हूण आमी मागता. कालच्या दिसा
इगोजेची सफाई केल्या सेवाधर्मीक सेवक हांकां जायतीं जाणां आयलीं देखून तांचे पासत देवाक आर्गां दिता आखें बाश आनी बेलें फुडल्या आयतारा दीस गेल्ल्या आयताराक धोरून जालां 1,04,162 रुपया 1,04,162 ह्या तुमच्या उदारपणा पासत देवाक आर्गां जायतीं उदारपण तुमी दाखयत आसात आनी दाखयतात आनी ह्या फुडें दाखयतले म्हण तुमच्या पासत देवाक आर्गां दिता आयज 10:30 वरांचेर सांगलां ते भाशेन आमी फिरगूज तरणाट्यांक कॉन्फ्राऱ्यांक भाव भयणां सांगाता मोटर गाडयांचेर आशिर्वाद सगळीं तुमी पळोवन बरे भशेन मांडावळ जाल्ली उनूय तुमी सवकार दितल्या म्हण रावता वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची तुमचे मोटर गाडयो घेवन इगोर्जे लागीं येतात तेन्ना थारायिल्ल्या जाग्यार तुमी तुमचो मोटरान दवरची 2 व्हिलर्स सेमेट्री सायड पार्किंग लॉट बँडस्टँड पार्किंग लॉट बँक बारोडा 4 व्हिलर्स रोजरी स्कूल ग्राउंड पेपरचल सर्कल कंपाउंड एंड कॉलेज पार्किंग लॉट 6 व्हिलर्स ऑपोजीट पेपरचल सर्कल कंपाउंड एंड बिहायंड युनियन बँक ही सगळी मांडावळ करूंक खेरीत भशेन फादर डायलन खूब भावुरला ताका आमची काळजंतान दिनवास आनी शाबासकी तरणाट्यां बरोबर आनी कॉन्फ्रेऱ्यां बरोबर आनी तांचे बरोबर फादर एल्वीस आनी फादर विलियम तांकांय काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा आयज हिंदी भाशेन मीस आसतलें इगोर्जेन सकाळीं 11 वाजता आयज जोरी वाडो तेंगशेर कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मिसाची भेट दनपारां 2:30 वाजता जोरी वाडो कपेलांतान एकठांय जावची कुर्साची वाट सोंपल्या उपरांत मिसाचे भेटेंतूय वांटो घेवचो जी हिंदी भाशेन मिसान आमच्या गांवांत घडये कोणें गांवांत घरांत वावर करूंक जी झारखंडची आनी हेर दुसरी क्रिस्तांव आसात आज जाल्यार तुमी तांकां धाडचें म्हण म्हणजे मागणें एप्रील मे जून जुलय म्हयन्यान लग्न जावचें आसात तांकां शिकवणी 3रे शिबीर आसतलें फाल्यां 6 वाजता इगोर्जेन तांणी येवचें 22 पब्लीक हॉलिडे सगळ्या देवसंदेशकारांक जमात 5 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान प्राचीत काळान जिविताची नवसरणी करून रेतीर आसतलो फुडल्या शुक्रारा दीस शनिवारा दीस आनी आयतारा दीस सांजे 4:30 ते 8 वाजता तातूंत मीस आसचें ना मीस सकाळीं सदांचे भाशेन रोजरी इस्कॉलाच्या आंगणान ट्रॅफीक सुबेज जावचें नाय म्हण तुमी चलून आयल्यार आनी एक धाकटीशी सॅक्रिफायस कसो केल्यार एकदम फायद्याचें जातलें रितीराक सगळ्यांनी येवचें म्हण म्हजी मागणी आनी ह्या रितीर बरो जावंक तुमी आयजतान तुमचें इंटरसेसरी प्रेयर करात जायत्यांक देवान हात लावंक आनी जायत्यो मेलागरी वचून देवान आमचें करूंक चोत्राय दोची ह्या रितीराच्या दिसांनी शुक्रारा दीस व्यासागर भायर थिंग जातलें रितीराच्या जाग्यार आनी 25 सांजे मीस हांगा येवचें नासचें ना रितीराक लागून फुडल्या शनिवारा दीस सांजे मीस ना येता त्या आयतारा सगळ्या सेवाधर्मीक सेवकांक जमात सकाळीं 10:45 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान कॉन्फ्रादे नॉस सिनियोरा द रोजारियो बॉम्पार्ट ह्या दोनूय कॉन्फ्रादेच्या वांगड्यांक जमात आसतली ह्या म्हयन्याचे 26 सकाळीं 10:45 वाजता ह्या म्हयन्याचे 27 इगोर्जेन तशेंच आयतारान मिसांग जातल्या कॉपेलांनी सांजे 4 ते 6:30 वाजता कुमसार आसतली बायले याद न्ही केलें कॉपेलांनी मीस जाता थंय तशेंच इगोर्जेन 27 म्हणटच तुमी वेळार येवचें म्हण मागता कुमसारां सांजेची सुरू जातात पळय तेन्ना जायते पावटी 4 सुरू म्हणटच येवन इल्लो सोगोत मागणी करून आनी तयार जावन जावचें लास्ट मिनट रावं नाकाय 6:30 2 मिनटां हे म्हळ्यार येवपा रावं नाकाय तेज्या आदीं हें कित्याक मागीर ते पाद्री वयताय मागीर तुमकां सोय ना पाद्रीगराक कुमसार जावपाचें पाद्रीगरा चोयताय आनी पयस वयताय म्हणटच जाता तेणें बेगीन येवचें म्हण हांव मागतां आमचे फिरगोजेन सांत पास ह्या म्हयन्याचे 29 सांजे 5 वाजता आमच्या रोजरी इस्कॉलाच्या आंगणान जायतेनी येवचें ह्या म्हयन्याचे 31 सांजे 7 ते रातचे 12 वाजता पर्यंत पवित्र संस्कारा मुखार आमी योग्यपणान मागणें सारतले रातचे 11 ते 12 पर्यंत समेस्तांचें ओर जातलें आमची मांडावळ आमी पॅरीश बुलेटिनाचेर घातलें हांव म्हणटलो आसलो भुरग्यांक घेवन येयात आनी तिल्लो वेळ मागण्यान सारचें म्हण मागता आनी ह्या दिसांनी जायतो लोक प्रेयर मानयता देवाक आर्गां दिता आनी जायतीं तुमची मागणी देवान आयकूं आनी खरीत भशेन ओदी करून खुर्सामणी दवरल्यान त्यान जायत्या लोकांक पिकोवणी मेळो म्हण खरीत भशेन मातशी मागणी जावन आसा डॉक्टर टीना इंटरनॅशनल आयुर्वेदा फावंडेशन घडून हाडटा एक फ्री आयुर्वेदा कॅम्प आनी टॉक आयज 10 वरांचेर आमच्या कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान आमी लोकांची आरोग्य भलायकी बरी आशिल्ली आमकां जाय आनी हे निमतान आमी कांय कॅम्पाक करता म्हणटच बाबडीनो हे कॅम्प जे हाडा येयला ताचो तुमी फायदो घेवचो आनीक आयज ते येवन तुमच्या आरोग्याक घडये बऱ्याक पडटलें येवन ताचो फायदो घेवंक दुसऱ्यांकूय सांगचें म्हण आमी मागता आनी एक पावटी आयचो दीस तुमकां सगल्यांक बरें आवडटा आनी हें सगळीं मांडावळचें कितें चिंतलां देवाच्या मना प्रमाणें जावं पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें जावं आनी तुमी तुमच्या सहकारा पासत देवाक आर्गां दिता उबे रावया तुमचे दोळे दांपात सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर
तुमच्या गोरब्यांचेर आमच्या गांवचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या उजवाडान तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार. मिसाची वेळ आतां सोंपली, क्रिस्त शांती घरा चोरया, सोर्गी कोरपा आमचेर येवली, देवा कारगा आतां दिवया, देवा कारगा आतां दिवया.